हांव अदमिरा जुजाड आनी हांव ऑडीज रेस्टॉरंट चलयतां आनी आमची कंप्लेन आहा की दिलीप म्हणून एक मनीस हांगा एक सरपंच ऑफ सांगोलदा तो सुवेज वॉटर आपणाच्या शेतान घालता ते ऑपोजीट म्हज्या रेस्टॉरंटाच्या ऑपोजीट तेजें शेत आहा आनी ते सुवेज वॉटराक लागून इतली घाणेचो वास येता आनी मस्किटोज तो सांगूच नाका. कस्टमर्स बसल्यार ते फकत तेंचे ड्रामा फाटा 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 करून पांयार मारतात हातीर मारतात बरें दिसना. बरे भाशेन सांगलें ताका आमी आनी फ्रँकी इज द ओनर ऑफ दीस प्लेस त्या हांवें आनी फ्रँकीन ताका वचून बरे भाशेन सांगलें बाबा अशें करूं नाका आमकां त्रास जाता म्हणून. त्यान ते कुसलेल्या उदका खातीर मस्किटोज जाले ते जाले हुंदीर आनी स्नेक्स इतले सोरोप जाल्यार हांगा रेस्टॉरंट भितर म्हणलें सोरोप येतात आनी हुंदराचे वाज हाडटात हुंदीर पाड घालता सगळे रेस्टॉरंटान तूं जाणाय हुंदीर आसत म्हणजे बॅड फॉर हेल्थ. पूण आमी करचें कितें काय म्हणून आमी कंप्लेन केल्या आनी आयज आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान लोक आयलेलो इन्स्पेक्शनाक आनी हांव आनी फ्रँकी ताजे बरोबर गेलेली तरी पूण तो डिनाय करता की आपणे सुवेज वॉटर घालिना म्हणून आपणाचे बांयचें उदक हाडून घालता म्हणून सांगता तो. पूण ते बांयचें उदक न्हू कित्याक बांयचें उदक काळें न्हू हांवें ताका सांगलां तुजें बांयचें उदक जाल्यार तुजें बांयचें उदक खराब जालां तुजें पिड्यार जालां तूं तें बांयचें उदक टेस्टिंगाक धाड. तुजें बांयचें उदक बसून कुसलेलें आहा जाल्यार तें घालूंक शकना तूं चेंज कर उदक तुजें कळ्ळें न्हू. तो म्हणटा तुमी जो व्हिडिओ काडला तो म्हणटा पावस गेल्या जुनांतलो म्हणटा. ना आमचे कडेन पावसाचे मात्तूय फुटेज ना. ही म्हणल्यार आतां नोव्हेंबरान ऑक्टोबराची गजाल तेन्ना पावस नासलो कांय नासलो. नोव्हेंबराचे न्हू डिसेंबर डिसेंबराचे आहा लास्ट फेब्रुवारीचे आहा लास्ट इयर फेब्रुवारी एज वेल एज लास्ट मंथ आनी अकॉर्डिंग टू द व्हिडिओज आमचे कंप्लेंट्स तो हे रजिस्टर्ड आहा विथ सालिगांव पुलीस स्टेशन. आतां आमी थंय गेल्ले ती एरिया आहा पळय फूल ड्राय आसा. ड्राय आसता कित्याक सकाळीं फुडें ते घालतात ते वी आज द मॉर्निंग म्हणजे कितें अशें 4 5 सुमार 4 ते 8 पासून मॉर्निंग 4 ते 8 मॉर्निंग पासून तेंचे हे एक्टिविटीज चालू आसता कित्याक लोक सगळे न्हिदले आसता. सो बाय द टायम होल आफ्टरनून वत पय पडप सारकें ते सांज पासून ते सगळें सुकता. सो दॅट इज वाय दिस ड्राय. आतां हेल्थ ऑफिशियल पळय कोण येयले तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलां कित्याक आमी पळय उबे रावले थी ते माती अशें वयर 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 कशें आहा आनी ग्रे कलर जाला. बांयचें उदीक ग्रे आसना. तेंच्यांनी कितें सांगलां तेंच्यांनी सांगलां दॅट पोल्युशन आमी सॉयल टेस्टिंगाक वयतली ती फुडें टू द पोल्युशन बोर्ड. ओके कित्याक तो नेगार वयता बट आमचे कडेन सगळें प्रूफ आहा प्लस लायव्ह प्रूफ आहा तेणें केन्ना घातला विथ डेट्स. सो ही तो कितलो डिनाय करूं पावसाचें तो इतलें ड्राय आसूंक शकता आनी तो सांगता तिका की आमी हेका उदक घालता झाडांक जरी तर पावसान तर उदक तो घालता जाल्यार तो टँकराचें कित्याक घालूंक जाय. मनीस फोटींग तो. तुमी आतां कितके म्हणून पंचायती कंप्लेनी केल्यो. पंचायत आमी एक कंप्लेंट केल्ली पयली बट पंचायत एक्शन घेना म्हणून अशेंच घेना दिना म्हणून कळ्ळें न्हू. आमी मागीर डायरेक्टली हेका हेल्थाक गेले बट फर्स्ट हेल्थाचे पयले आमी पुलिसाक घातलेले आहा वे ही हॅज बीन कॉल्ड एंड वॉर्न्ड आनी पुलिसान लायफ पासून ताका दवरना लायफ तेन्ना पावस नासले काय हे गेल्या म्हयन्याची गजाल. ओके आनी ते प्रूफ सगळें आमचे कडेन आहा तो कितेंय म्हणूंक शकता मात प्रूफ आमचे विदावट प्रूफ आमी कांय उलयना. पुलीस हांगा येवन ताका हे करून ताका पुलीस स्टेशनान व्हेले आनी आपूण आनी करचो न्हू म्हूण तेणें सांगलें. दॅट वॉज द सेकंड टायम. तरी तेणें उपरांत तेणें परतून घातलें आनी जेन्ना पळय पुलीस पळयलें पुलिसान लायफ दवरल्या सारकी घाणीचें उदक आनी कितें उदक सारकें फ्रेश हाडलें ती. आनीक एक गजाल ताणें मोदें शेता मोदें एक स्क्वेअर हे बांय मारलेली आहा शेतां मदें न्हू लास्टाक सारकें एंडाक बसून एक बांय मारलेली आहा आनी ते बांयन इतलें कुसलेलें उदक काळें कित उदक ना भरलेलें. बांय न्हू ती तेणें तेजे कडेन JCB आहा तो तेणें होणको काडलेलो आनी ते सगळें उदीक थंय वचोन सांठयतालें. तितून तेंय प्रूफ आहा तितून मस्किटोज खूब जाल्ले आनी खूब कितें कितें ताका लागून आमी आमचे मनशाक घालून कितें आमच्या हेल्थाचे कारणां कित्याक तो कांय करचो ना आमी जाणा आसले ते आमी पुरोवन पयलीं आमी ऑयल घालून पुरोवन बिरोवन आमी तें केलें. तो म्हणटा आपणान केला आनी तो कितें म्हणून आमी जाणा आमी कितें केलां पळय तें आनी फ्युमिगेशन पासून पळय आमी केल्लें पळय आहा तेजें बील पासून आमी अटॅच केलां. कंप्लेन नॉट बिकॉज ऑफ द मनी कित्याक कळपाक बाबा की आमी केलां आनी फ्युमिगेशन अशें पासून आमचे कडेन व्हिडिओ आहा लायव्ह. नांव कितें दिलीप काळंगो. आतां हांगा इन्स्पेक्शन आसलें सो कित्याक हांवें सांगलें हांकां आमी झाडां लायल्या माड वा ते केळी
वांयगी चिटकी भेंडे ते शिंपपाक आमी बरें उदीक हाडून घालता टँकरांचेर ते पळयतात हांगा गाडी उबी करता त्या रोडार पायप भितर घेता आनी आमी शिंपता हां पूण ते पत्रिकाच्या कारणान हे फॉल्स हे करता त्यांच्याकडे ते म्हणटाले ते पयलींचो तो ओके पयलींचो तो पावसान पळय जेन्ना पळय उदीक दाट जाता तेन्नाचो तो आतांचो न्हू व्हिडिओ तो दाखयता पळय तो व्हिडिओ आतांचो न्हू आतां हांगा इतलें ड्राय आहा की हांगा कांयच ना पळय सारकें सुकें आहा सारकें उदीक तर हांगा डेली चालू आसलें नाल्यार हांगा ओलें आसतलें आसलें कोण जाल्लें आसतलें वास येतालो तुका वास येयला हांगा आतां सांग तूं येयलो तुका वास वाचना आं वास ना मागीर तरी वास येतलो गो घालूंकूच ना हांगा कितलें सुदीकूच नाल्यार उदीक थंय हाडून टँकरीन तिकडेन दवरून गेटीन भितर सुद्दां घेना बेश्टेच फॉल्स करतात फोन करतात पुलिशेक फोन करता आनीक करता आनी मागीर म्हाका खंय थंयसून येवचो पडटा धांवता करून म्हणून ते लॉक घातला आनी भायर गाडी दवरून शिंपता ते बी आतां 2 म्हयने जाले शिंपोवंक ना ओके पावले सुकल्या पळय सारके तांबडे जाल्या ते आतां कितें एलिगेशन घालता सगळें फॉल्स हय फॉल्स Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.